सोनसड्याच्या कोयर प्रकल्पाच्या इमारतीची वणत कुडक्यांनी कोसळटा। या आधी 25 मार्चाक साठयल्ल्या कोयराच्या वजनात या प्रकल्पाच्या इमारतीची एक देग कोसळिल्ली आणि आता दुसऱ्या देगेची वणतूय कोसळून पडली। याविषयी मडगांव पालिकेचे मुख्य अधिकारी रोहित कदम हांका विचारले तेन्ना ताणे पावसाक लागून ही वणत कोसळ्ळी आसूं यें अशें सांगलें। Early in the morning, about I think 7:30, on the eastern side of the shed, plantaच्या शेडाचेर आयज एक wall collapse जालो. But mostly if you go to see that wall, the wall construction was not good. But the construction केला ते wallचे wallची very bad. ते पळोवपाक तुगेलो प्लेन एरियाचे आहा फाउंडेशन पयलीं एक सिंगल मेजरींग केला तो इलेक्ट्रायट. तेजे वयल्यान मागीर तेजे पळोवपाक गेल्यार ब्रिक्साचे आनी आतां इतले वर्सां जाल्यात इट्स मोर दॅन 12-13 years जाले आता मातशें पावसूय पडलो आनी तें जावन बी सगळें वणूक भिजून बी ही आयज कोलॅप्स जाल्या।